सुभाष शिरोडकार आणि रवी नाईक हांणी हिंदी भाशेत सोपूत घेतलो. दोगांची मायभास हिंदी न्हय. हांकां घडये कोणेय तरी बिहारांतल्यान किंवा उत्तर प्रदेशांतल्यान धाडल्यात. हांणी तेंच केलें. मायभास आसतना तिजो अपमान केलो. लोकभाशेंतल्यान मतां मागलीं, लोकभाशेंतल्यान प्रचार केलो, पूण हांगा येतकच तिका विसरले. ती नाका जाली, तिजी नसाय जाली. आनी राजभास कोणा खातीर ती? सरकारा खातीर न्ही. सरकारान राजकारभार कोंकणींतल्यान चलोवचो म्हणून तिका राजभास केलो न्ही. त्या राजभाशेचोय तुमी अपमान केलो. तुमी कसलें राज्य चलयतले, कसलो राजकारभार करतले आनी कोणा खातीर करतले? सगळें पळयत जाल्यार हाजो अर्थ असो जाता की 8 जाणां मदल्या 6 जाणांनी मायभाशेचो, लोकभाशेचो आनी राजभाशेचो अपमान केलो. हे गोंयकार आनी गोंयकारपणाचो मान राखलो. हे गोंयकार न्हय, हे भायले. दुसरे राज्यांतल्यान आयिल्ले लोकांक आमी भायले म्हणटात, पूण हे तांच्याय परस भायले. हे गोंयकार उरलेच नात कारण गोंयकारपणाचो कसलोच अभिमान तांकां ना. आनी म्हणून हे तांचे कडल्यान घडलें. आनी हे अशें घडत रावलें जाल्यार हे लोक गोंय विकून खातले. कारण गोंयचो मोग ना, गोंयचो अभिमान ना, गोंयच्या भुये विशीं कसलीच लागणूक ना.